प्रेसिडेंट जाल्यार कित्याक सरपंचा लागून सरपंच फोटींग आनी फोटींग कोण म्हणटा तेसोलें एसो आख्खे गोंय भितर एसो सरपंच मेळपाना सारकें फोटींग आनी आयज तेका सांपळा आनी एवरी बॉडी मिटिंगेक आमकां एक्स डिप्युटी नांव घेवन सांगता वालेज फेर्नांडीस म्हणटा तेका सांगता तुजें असो सरपंच फोटींग ना म्हणटा तूं एक नंबर फोटींग म्हणटा वालेज म्हणटा म्हणून सांगता वालेज एक्स डिप्युटी सरपंच तो सांगता तेका एवरी ग्राम बॉडी मिटिंगेक तेका सांगता एसो फोटींग तें आनी आज तेगे फोटींगो सगल्यो उतरार आयले आज ग्राम सभा आसली आनी मार्चाची 1 तारीख आनी मिटींग चेअर केल्या जॉयस सरपंच आहा तेणें ग्राम सभाची पयलींची मिटींग जाल्ली सप्टेंबरा म्हयन्याक लोकांनी तांकां कॉस्टेन केलें ही मिटींग खंयची सो एक मिटींग तेणें आमगे ऑलरेडी हायली खंयची ऑक्टोबरा म्हयन्याची आज जाता ती बजेटा लागून जी जनवरी जावपा जाय लोकांनी त्या कॉस्टेन केलें सगळे सायडीन ती फेल कित्याक तेणी मिनट्स आपल्या कडेन डिस्कस करूं नये पयलीं बॉडी मिटिंगेक लोकां बरें येयले करेक्शनां तेंका चलता तेन्ना फेल जाली सगळें सांगोंक लोकांनी डिमांड केलो तुम शिकाय आनी ये आनी लोकां मागीर सांगाय म्हण सो मिटींग आमी 1 तारखेर मागलोली ही मिटींग आहा ती 1 तारखेर करूया सॉरी 1 तारखेर आहा ती मिटींग 8 तारखेर मागलोली सो सरपंचान जाय दोगोत आपल्या बॉडी मिटिंगेक डिस्कशन केलें आनी आयज तेणी हें केलां डिसिजन बाबा हें कितें म्हणटाय तें मिटींग 8 तारखेर न्हू तेजे उपरांत करुया म्हणून बट इतलेच सरपंच फोट मात आयल्यो आयज सगळे उक्ताड आयले सरपंचान हेसोले फोट मारले मिडियाकूय खबर आहा तेणें केसो फोट मारल्याच्यो आमच्या गांवांत रॉंग दिशाचें वतें हें सरपंच लोक येले जाल्यार पंचायत राज एक्टा खबरो सांगता पूण आज पंचायत राज सांगल्या तेका आन्सर ना पंचायत राज एक्टाचेर वर्साक 4 मिटिंगो ग्रामसभा ऑर्डनरी घेवपा जाय आनी स्पेशल 4 बट 4 मिटींग घेयल्या पळय ह्यो कायद्या भायर एक ग्रामसभा हायली सो लोक तर जाणटे पासून येयलो ना तुमकां शिकोवप ना म्हणटा तें आनी दुसऱ्यान तुमकां पंचायत राजाक खबर ना म्हणटा हेसो आमगे सरपंच जॉयस आनी 5 मेंबर ते कित्याक येना हें हांक्यांक हांव नेना एज अ फ्रेडी हांव एवरी डे डेली एक दिसाक हांव पंचायत येता एक कॉस्टेन चल जाल्यार तें एक ना एक कडेन घाता लोकांक शिकोवप ना म्हणप लोक बंड मुठा आनी लोक कांय नेना म्हळ्यार आपण सगळें जाणा म्हळ्यार पंचायत तेगे एकल्या गेली लोकांक न्हू आनी जे 5 मेंबर तेका घेना हाय पडे हांव नेना ते कित्या लागून तेका घेना हाय ते आमचे ग्रामसभा आसली ती जानेवारी म्हयन्या आमची जावन ना आनी आमी न्यू चेअर घेतला ते लास्ट ग्रामसभा आसले ते वॉज चेअर्ड बाय अदर सरपंच एंड डेप्युटी सरपंच आनी फ्रॉम नोव्हेंबर 29th of October onwards we took the chair सो आमकां पयलींचें पेंडींग काम भरपूर आसलें एंड वी वर नॉट प्रिपेर्ड फॉर द ग्राम सभा इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर एंड इवन फॉर जानेवारी ताका लागून आमी सगळें प्रिपेरेशन करून आयज ग्रामसभा फायनली डिसायड केली आनी एग्जिक्यूट केली बट तितून चल जाल्यार कितें जालें दीज आर फ्यू विलेजर्स आहात ते फोटींग म्हणून तेणी ग्रामसभा आयोजन करपा लायली बट वेन आय डिस्कस आनी तांकां विचारलें तेन्ना matter something came out different which I was requesting them every now and then की जे एक्स पयली ग्रामसभा केली ती दुसरे सरपंच आसले आनी आमी आतां दुसरे सरपंच आहा सो एक्स सरपंच डेप्युटी सरपंच आसले ते एग्जिक्यूट करूं ना त्यो वस्तू पूण आमी चेअर घेतले तेणी आमी एग्जिक्यूट केले आनी चडश्यो वस्तू आमी सॉर्ट आउट केल्यात सो हितून कितें जालें तेमी आपल्यागे डिमांडाचेर आपल्यागे फोर्साचेर फॉल्स एलिगेशन घालतात ते जावं आमचे गांवचे लोक आहा ते आतां बायट दिल्या तेंच्यांनी हांव नांव घेना बट तेंच्यांनी अननेसेसरी एजंट करपा लायली वेर इज बजेट कुड हॅव बीन डिस्कस्ड फॉर टुडेज ग्रामसभा पळोवपाक गेले जाल्यार कित्याक लास्ट ग्रामसभाचे प्रपोजल आनी प्रोसिडींग आसले ते डिस्कस केले आनी करेक्शन डिलिशन एडिशन कितें आसलें तेंय आमी मागोन घेतलां आनी हांवें एज अ सरपंच तांकां एश्युरन्स दिला अलॉंग वीथ माय बॉडी यू आर प्रेझेंट फॉर टुडेज ग्रामसभा की नेक्स्ट ग्रामसभा जी आमची जातली फायनान्शियल इयराक एप्रिलाक जावपा जाय ती सो तातूंत ते आमी कितें चुकलां तें आमी करेक्शन करून आनी आमचे बॉडी मिटींग स्पेशल बॉडी मिटींग आपोवन तितून ते प्लेस करून कितें तें करेक्शन करपाचें आनी काम कितें आहा तें पंचायत बॉडी एग्जिक्यूट करतली म्हूण ते एश्युरन्स दिलें